OSS 2023 खळानातले मिनती रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनती. पहिले ज्या फिरगत वाचली ते आम्ही 15 वर्सां आसल्या आणि त्या 15 वर्सांत आम्ही नाना तरेचे मानसीक हिंसा म्हणून सोंसली आमच्या शेजाऱ्या थावन. आणि आज लॉकडावना वेळार आमकां ब्रदर प्रकाशाचे मागणे पयले पटी पळोवचे आमी त्या वेळार ते मागणे पळयता आसतना हांवें आनी म्हज्या मम्मीन विचारलें 15 वर्सां जावन आमी शेजाऱ्यांत थावन मानसीक हिंसा सोंसता, घरा भायर येवंक जायना, सक्कट जानेला बागलां बंद करून आमी भितर बसता आनी आमची स्थिती अशीच मरता म्हणसर कोणी गेल्यार आमी हांगा सावन भायर वचीना म्हणून सांगलें. तितलें सांगून इल्ले दीस जाताना म्हाका म्हज्या मावशे तावन कॉल येयले, तुम्ही त्या घरांत रावल्यात, तिका कितेंच विशय गोतनातले पूण त्या घरा रावल्यात, तुम्ही कित्याक नव्या घरा एक बांदून दुसऱ्या कडेन सिटीक येवन वचो तुमी म्हजे कडेन विचारलें. हांवें म्हळें म्हजे कडेन एकच रुपय ना. ती म्हणाली हांव तुका रीण दिता, 10 लाख म्हजो रीण दिता, तुवें म्हाका केदाळे पाटी फारीक करयेत म्हणून सांगलें तिणें. तशें सांगून पूण मागीर म्हाका घराचें लोन काडूंक पडलें पूण ताच्या पयलें म्हाका उरलें डावन पेमेंट करूंक आसलें आनी मावशेन म्हाका 10 लाख दिल्यार म्हाका उरले पयशे रीण जाय जाल्यार हांवें मुस्तू जाणा कडेन 25-25 हजार लेखार हांवें रीण विचारलें. पूण लास्ट मिनीट 2 दिसाक म्हज्या घराक जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन आसतना तांणी सगळ्यांनी सोडनासतना सगळ्यांनी सोडनासतना म्हळें आमकां दिवंक जायना, आमकां कर्ज मारतले आनी 2च दीस आहले रेजिस्ट्रेशनाक, कितें करचें म्हूण म्हाका कळूना. हांव मिलार फिरगजेक वचून साक्रामेंता कडेन मागलें. हांवें म्हळें तुवें म्हळां प्रयत्न करचें कर, उरलें म्हज्या हातांत, आज कांय ना, 2च दीस उरला, कितें करता हितून खर सोम्या म्हणून सांगलें. तशेंच ब्रदर प्रकाशाचें मागणें पळोवन वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासलें. हांव त्याच दिसा जोर जगळे आनी घडघड येता. म्हज्या कजन भयणीचे म्हाका मेसेज येता, त्या भयणीक आनी बावूजीक हांवें हे दोळी पळोवना, ती बायल्या गांवांत आसात, आमकां वळखी ना, साळावळी ना, पूण कितेंच तांकां एक हांवें 1 लाख रीण विचारलें तांणी म्हाका दिल्लें. त्या वरवीं त्या दिसा सडन म्हणलें बरी म्हाका मेसेज घालता, आळे प्रिया इतलें तुका 1 लाख पावना म्हूण म्हजो नवरो म्हणटा, कित्याक डावन पेमेंटाक सद्याक तें पावना, तुका हांव सडीत 6 लाख दिता म्हूण सांगलें. आनी म्हाका म्हज्या एकावंटांत US थावन कस्ट आसल्यार 6 लाख म्हाका वळख नासतना ताणें म्हाका म्हज्या एकावंटांत घालें आनी 2च दिसांनी म्हज्या घराचें नव्या घराचें रेजिस्ट्रेशन जालें. तें मात्र नासतना घराचें नवें रेजिस्ट्रेशन बांदता आसतना घर बांदता 12 अडकळ्यो आयल्यो, म्हजो पांय हांवें मोडल्लो आनी सगळें पांय म्हजे हांव कास्टार आसलें, म्हाका सोडूंक जायनातलें पूण घराचें खांब पळोवंक आसल्यान म्हाका त्यात पांयाच्या दुखेन इशीन तेशीन वसाचें पडुल्लें. तशेंच जावन 12 अडकळ्यो आयल्यो जाल्यार देवान म्हाका राखून येलें. तशेंच आमचें पोरणें घर कितें आसा तें म्हाका इकोवंक आसलें, तें इकताना म्हाका कळून आयलें की डॉक्युमेंट्सान मस्त प्रॉब्लम आसा म्हणून. आनी त्या डॉक्युमेंट्सा खातीर इतलें आमी रडल्या, इतलें आमी तिशीन इशीन गेल्या. आनी त्या नव्या पोरण्या घरा इकोन येतना रेजिस्ट्रेशना वेळार कितें जालें की म्हळ्यार रेजिस्ट्रेशन डेट आयला पूण पार्टीक आनी लोन पास जावना. लॉयर म्हाका फोन करून म्हणटा 2 दिसांनी रेजिस्ट्रेशन पूण लोन पास जावना, तांकां कितें करचें. हांवें वयल्या वयर कित्याक देवा अशें कश्ट म्हणून. तशें सांगून तुजें तपाती आला येदोळ म्हणसर सक्कड केलाय. केवल अर्द घंटोचो टायम म्हाका लॉयराचे परतून कॉल येता, त्या पार्टीचे कॉल आयले, लोन पास जाला, त्याच दिसा 2 दिसांनी तुमचें रेजिस्ट्रेशन जाता. तशें त्या पोरण्या घराचें तशेंच ह्या नव्या घराचें रेजिस्ट्रेशन जावन आतां शांती समाधानान आमच्या नव्या घरा आमी आसा. त्या खातीर हांव काळजात हांव देवाक अर्घ दिता ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. OSS 2023 खळानातले मिनती रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनती. म्हाका एक व्हडले मायग्रेन आहले, म्हाका जेवंक समेती जायनातलें, वोंकतालो. इस्कालांत पुरो शिकतना म्हाका ब्लर विजन जातालें, मोदें म्हाका दिसनातलें आनी मागीर जोरी वोंक येतालें. म्हाका सपळें तकली पडापड मस्त सिवियर आसलें. मागीर एक दीस लास्ट इयर हांव रिट्रीटाक आयलो 3 दिसाचें. थंय हांवें 2 दीस मुसर म्हाका समजोन नातलें. मागीर तिसरे दीस म्हाका समजोन बरें करून मागल्या उपरांत रडोंक आयलें. समजलें देव कितलो बरो. आनी मागोन म्हजें मायग्रेनींत गेलें, फुल्ल गूण जालें, कंप्लीट गूण जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. OSS 2023 खळानातले मिनती रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनती. 40 वर्सां हांव एलर्जी आसली, कितेंच काण
फोटो काही नासतना हे केल्यार म्हाका एलर्जी जाताली. एलर्जी म्हळ्यार इतली जोर की म्हाका दोळे कुरचूंचे, तकली पडापडो, शेड, कोंकली हें पुरो आसलें आनी काही सूज जाय जाल्यार न्हिदोंक जायनासलें. धरणीर बसून उशेंगी या स्टूल दवरून कटलाक तकली दिवन न्हिदचें आसलें. तरी की धाकट्या कडेन गेल्यार मात म्हाका बरेंपण जातालें. अशें आसतना 40 वर्सां काडलीं. उपरांत पोरवो येता जाग्यार 3 दिसांच्या रितीच्या वेळार म्हाका संपूर्ण म्हजी एलर्जी बरी जाल्या. आतां हांव बरो आसा. कितेंच काण, कितेंच धूळ, कितेंच हांव बगता जाल्यार कांयच म्हाका हे समस्या जायनात. संपूर्ण हांव आतां बरो जाला. ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता आनी वगडाप दिता. आनी आतां हांव बरो आसा. प्रकाश ब्रदराच्या सांगात्यांक तशेंच हांगा कार्मेलीत प्रादां खातीर तांचे खातीर मागता. तांकां सर तांचे मिसांव सोनोरंग कृपा आनी गटाय आनी बळ मागता. अर्गां होगळाप स्तुती जावं जेजू क्रिस्ता. ओएसएस 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनतीन जून 18 तारखेर आमी मिसा घेता आसतना आमचे एक्सिडेंट जाल्ले. त्या एक्सिडेंटांत म्हजी माय, म्हजी वनी आनी हांव मस्तो बिकार म्हणल्यार विपरीत रितीन आमकां इंजुरी जाल्ली. आनी हांव म्हाका स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जाल्ले वरवीं म्हजी बॉडी पुरा डिएक्टिवेट जाल्ली, पॅरलायज जाल्ली. आनी मांयक पेंगटाक मार जाल्ले वरवीं ती उठोवंक शकनासली. आनी म्हज्या वनीयेक पेंगटाचें हाड तिचें क्रॅक जाल्लें. तशें आमी पुरा आस्पत्रेंत एडमीट आसतना म्हज्या पत्नीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें वेगळी गूण जावच्या खातीर. आनी हांव आज हांगा चलोवन आयला. हांव बेड रेस्टार आहलो 1.5 म्हयनो बेडार उरतालो. आज हांव हांगा चलोवन आयलो. तशें जावन जेजूक हांव काळजांत अर्गां दिता. होगळाप जावन जेजूक हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश तशेंच आमच्या कुटुंबाची आनी सर्वांनी आमचे खातीर मागलां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ब्रदर प्रकाशाचे मीस हांव बऱ्या तरेन वाडोवन वचून दी आनी तशें देवा कडेन मागता. हालेलुया हालेलुया. ओएसएस 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनतीन पहिल्या सुवातेर हांव देवाक अर्गां दिता. ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव पहिल्या सुवातेर मागता. म्हज्या भावाच्या पुताक दुबय विजिटींग विजार गेल्लो. ताका आतां काम मेळ्ळां आनी की बरें काम मेळच्या खातीर आनी ह्या कामाची विजा की फावो जावच्या खातीर मागता. म्हज्या भावाच्या बायलेन पटिशन घाल्लें ब्रदर प्रकाशाक. ते वड आमी आनी तें करन ते दुबय तावन सांगताले आनी आमी हांगा घरा तेच वेळार सकाळी आनी सांजेर ताच्या खातीर मागतल्या. आनी म्हाकाय मस्तो देवान उपकार केला. म्हज्या ह्या भावाच्या बायलेन दुबय तावन ब्रदर प्रकाशाचे वर्ड ऑफ गॉड कान घेवन सकाळी धाडिल्लें. हांव ICUंत आशिल्लें आनी 4 दिसांनी हांव भायर आयलें आनी देवान म्हाका बरें केलें. आनी आतां हांव म्हजी पिडा गूण करच्या खातीर हांव मागता. म्हाका आतां दम्माची पिडा आसा, लंग्साचे प्रॉब्लम आहात, ते पिडा गूण जावंक मागता. आनी हांव म्हाका मस्त कश्ट अनवरांत देवान म्हाका राखल्याक हांव देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू. आनी ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक बऱ्या भलायकेन दवरून दी. देव तांकां दराड आशिर्वादांनी भरून दी म्हण हांव देवा लागीं प्रार्थना मागता. आनी तांकां मिसांव काम बऱ्या तरेन संवसारार गाजोवन दी म्हण हांव देवा लागीं विनंती करता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, वंदना तुका सोम्या जेजू. ओएसएस 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनतीन काजार जावन 9 वर्सां भुरग्यांचे देणें नातल्लें. आनी हांवें आदल्या वर्स म्हजो पती गांवांक आयिल्ल्या वेळार हांवें वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाश तेंच्या टिमाक हांवें धाडूंक सांगलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें. तरी आमी डॉक्टरा लागीं गेल्ल्या वेळार
डॉक्टरां लागीं जायनासलेलें काम जेजून म्हज्या करून दाखयलें एका म्हयन्या भितर. जेजूक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाशान तांच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणटा. आनी म्हाका आतां 6 म्हयन्याचें भुरगें फोव केल्ल्याक देवाक अर्गां.